8 आमदारांक घेऊन मुख्यमंत्री दिल्ली बरोबर प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदीच्या गाठीभेटीचो प्लान। घरमंत्री अमित शाह नड्डाच्या भेटीचे यत्न। मंत्रिमंडळ बदलाच्यो हालचाली। मडगांवां बीजेपीची नगराध्यक्षा आड अविश्वासाची तयारी। दामबाबा फुडें वदोवन 14 नगरसेवकांनी खंय सहयोग मारल्यो। नगराध्यक्ष म्हणटात सयांनी जायना, येता तेन्ना पळोवया। कसिनो धरून सगळ्या गॅमलिंगाचेर जीएसटी 28% उरतलो। माविनान केले स्पष्ट। हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी लावपाच्या विशयाची फायल खंय धाडली अटॉर्नी जनरलाक। फोगटाच्या खुनाच्या केशीत सीबीआय तपासाक नेट। कल्लिसाच्या सील केल्ल्या वाठारात सर्च। सोनाली सुधीर सुखविंदर राविल्ल्या हॉटेल रूमांतले सामान सील। फॉरेन्सिक तपास सुरू। केरी एसबीआय बँकेत दरोड्याच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी पुण्यात धरिल्ल्या 4थ्या आरोपीक हाडलो गोंयांत। कोर्टाचो 5 दिसांचो रिमांड। 5व्या आरोपीचो सोद। मडकय मतदारसंघातलो बेकारीच्या प्रस्नाचेर आमदाराचो प्लान। सुरिनाचो पूत मिथिल उलयलो। 3 वर्सांची रस्त्याची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां खंय रोखडीच तडीक। काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांनी राजीनामो दिवन परत वेंचणूक लढोवन दाखोवची। आरजीची चॅलेंज। आरजीची आझाद मैदानार निदर्शनां। आणि अंदू पावस सरासरी परस 7% उणो। आता मेरेन 105 इंच पावस। अंदू पावस सरासरीक मातसो उणो। सप्टेंबरात मान्सून सोंपूनय नोव्हेंबर मेरेन अवेळी पावसाचो अदमास।